Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाकडे विजय विखेकडे सभेला बुके देऊन त्याला वेलकम करतो पाटील. आता आमच्या काँग्रेस पार्टीन प्रवेश झालेलो बाप समीर वैवकराकडे त्यांना एक दोन उच्चार सांगचे. पहिली सुवातेर म्हजो तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो नमस्कार. आणि आज खरं आनंदाची गोष्ट की आज म्हाका काँग्रेस पक्षान प्रवेश घेवपाची संधी दिली. त्या खातीर हांव काँग्रेसचे आमचे गोवा प्रदेशचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, तशेंच आमचे आदले मंत्री बाब विकी पाचगो, तशेंच सिनियर लीडर बाब एनवीस गोम्स, आमचे एक सिनियर काँग्रेसचे बाब मारियो पिंटो, आमचो विल्सन वालादारीस बाब, आमचे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बाब MP शेख, हांगा उपस्थित काँग्रेसचे युवा अध्यक्ष बाब वरद माटोकर आणि काँग्रेसचे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विजय विखे आणि तसेच इतर सगळे जमलेले हांगा. तसेच आमचे एक काँग्रेसचो एक कडबांचो लिडर जो गोंयभर आज आसता वेगळ्या वेगळ्या इश्यूंचेर अशे संकल्प आमोणकर, तशेंच आमचे हांगा उपस्थित कुमारजो काँग्रेस लोकांचे अध्यक्ष बाब विशाल वळवयकर आणि काँग्रेसचे एक बरे कार्यकर्ते युवा आमचे ग्लेन काब्राल, तसेच हांगा उपस्थित सगळे इतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते हांगा जरी ते आज ना येवना जाल्यार तशें आमचे काँग्रेसचे बाब CLP लीडर बाब दिगंबर कामत, लुईजीन सालोरो बाब, तसेच हांगा उपस्थित सगळे काँग्रेसचे खास करून कुमारजे मतदारसंघातले सगळे जे ज्यांच्यांनी खरी म्हणजे काँग्रेस सांबाळी गेल्या 4-5 वर्सां असे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते. कारण नाव घेतल्यार खूब जाण आसतले, कारण आज खूब जाण म्हाका पळोवंक मेळटा. आणि तशें पळोवंक गेल्यार काँग्रेस पक्ष हो म्हाका नवो न्ही. हांव म्हाका दिसता वैयक्तीक हांगा जितके जाण आसा काँग्रेसचे पदाधिकारी तांकां सगळ्यांक वैयक्तीक नांवान वळखता आणि तेवूय म्हाका वळखता. आता फक्त कशें आसलें, एक खंय तरी हांव जरी काँग्रेस पक्षांच्या मदीं गेलो तर फक्त शरिरान गेलो, मनान हांगाच आसलो. त्या खातीर परत हांगा येयलो. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तुमचे आभार व्यक्त करता की कारण तुमी म्हाका हांगा एक काँग्रेस पक्षान प्रवेश घेवन एक संधी दिलेली आसा. आणि येणारे जे आमकां खबर आसा की विधानसभेचे इलेक्शन जे आसतले ते सगळ्यांत म्हत्वाचे इलेक्शन. कारण इट इज अ सिच्युएशन फॉर गोवा, इट इज आयदर डू ऑर डाय. कारण आम्ही जी परिस्थिती पळयल्या गेल्या 10 वर्सां ह्या गोंयभर जी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ही जी परिस्थिती इतली कठीण प्रत्येक गोंयकाराचेर हाडलेली आसा, ताका जर आमी तितूंतल्यान जर भायर सरतले जाल्यार आमकां एकूच पर्याय म्हणजे काँग्रेस पक्षाचो सरकार. आणि त्या खातीर आज आमी पळयता की गोंयभर हांव म्हणना आमच्याच मतदारसंघांनी संपूर्ण गोंयभर वेगळे वेगळे लिडर काँग्रेस पक्षाकडे जॉईन जाता. कारण काँग्रेस पक्ष हो फक्त पक्ष न्हू तर एक विचार. कारण हो पक्ष तसो सर्वसामान्य एक मोठ्या चळवळींच्यान उबो रावल्लो पक्ष. आणि काँग्रेस पक्षाचो इतिहास आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस पक्षाचे कित्येक व्हडल्या व्हडल्या नेत्यांनी आपले सॅक्रिफायस दिल्ले आसा, खुबशे जाणांनी त्याग केल्लो आसा. आणि अशा चळवळीन हो उबारलेलो हो येदो व्हडलो पक्ष. आज खंय तरी एक संघटना हांव पळयता की ज्या वेळार आमचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर आणि बाकीचे इतर पदाधिकारी काँग्रेसचे जे कार्य करता ताका खंय तरी सगळे जाण आकर्षित जाता. कारण आज प्रत्येक काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याक एक व्हॅल्यू आसा. प्रत्येक काँग्रेस पक्षाची जी स्थानिक जी कमिटी आसा तांकां खंय तरी मान सन्मान पळोवंक मेळटा. आणि ते पळयल्या नंतर खंय तरी म्हाकाय दिसली, जशें आमचे अध्यक्षान म्हटलें की हांव खंय तरी घुस्पट्टलो, हांव घुस्पटो नासलो, हांव हांगाच आसलो, फक्त एक टायम येवपाचो आसलो. कारण कशें आसता, खंयचीय जर गोश्ट घडटलो जाल्यार तो योग येवप आसता. आनी तो आज योग येयल्लो आसा आणि हांव परत हांगा काँग्रेस पक्षान म्हजो प्रवेश जाल्लो आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की आमी खूब वेळा, म्हाका दिसता मारियो आमचो विल्सन वालादारीस, आमी खूब वेळा बरोबर आमच्या मतदारसंघात भरपूर प्रमाणात काम केलां. हांव म्हाज्या मतदारसंघात तर जवळ जवळ 20 वर्सां आदी प्रामुख्यान ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून येयल्लो कार्यकर्तो. जशें आमच्या अध्यक्षान म्हटलें, हांव युवा कमिटीचेर कार्य करून येयल्लो, हांव ब्लॉकाचेर जनरल सेक्रेटरी आसलो, ब्लॉकाचो अध्यक्ष आसलो, मागीर वेगळ्या वेगळ्या कमिटीचेर हांव काम करून येयलो. आनी म्हाका एक खंय तरी एक संघटनाचें काम करपाक एक पयलीं पासून एक खूब आवड. आणि संघटनाचें काम करता आसतना तुका खंय तरी तें एक अशा पक्षाचें काम करपाक संघटनेची खूब आवड आसता, एक संधी मेळटा. कारण ह्या पक्षान तशें खुबशे तुका एक खंय तरी काम करपाक तुका वाव आसा. आणि
तो वाव म्हाका आज मेळ्ळो आसा, त्या खातीर म्हाका खात्री आसा की आमी सगळे जाण जर एकीकडे संघटीतपणेन तर कार्य केले जाल्यार येणारे विधानसभेचे सीट कुमारजुंवे मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचेच आसतले, हातून मात्र परत एकदा सगळ्यांच्या मनपूर्वक धन्यवाद म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी ह्या पक्षान एक परत घेऊन एक संधी दिल्ली काम करपाची आणि ते संधीचो हांव पुरेपूर एक खंय तरी बरें कार्य करून दाखयतलो अशें तुमकां हांव आश्वासन दिता. सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं. आनी खास करून हांव नमूद करता की आज म्हाजे बरोबर जे काही जाण पक्षान जॉईन जाल्ले आसा, प्रवेश केल्लो आसा, तातूंतलो आमचो उत्तम मुरगांवकर हो खरो म्हणजे बीजेपीचो कार्यकर्तो. तांणी बीजेपीचो सदस्यत्व आज राजिनामा दिलो आसा आनी तो आमच्या बरोबर एक करमळे गांवचो सरपंच आमच्या बरोबर आज आमच्या बरोबर पक्षान येयल्लो आसा. त्याच्याच प्रमाणे असे खूपशे म्हाका दिसता हांगा जे आज खूपशे जाण आयले ते सगळे बीजेपीचे सदस्यच. कारण आमी ज्या वेळार त्या पक्षान गेले त्या वेळार आमी एक टिमूच घेवन गेल्ले. आज ती टीम परत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज खंय तरी म्हाका दिसता आमी अर्द्याक पावल्ले आसा आनी खूप येणाऱ्या काळात तशे खूपशे जाण परत येवपाच्या मार्गार आसा. फक्त एक खंय तरी प्रत्येक गोष्टीक एक वेळ येवपाची गरज आसता. तो वेळ येणाऱ्या काळात येतलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या वेळार आमी संघटीत काम करतले त्या वेळार हो विजय आमचो नक्की आसा अशें सांगतना सगळ्यांक देव बरें करूं.